न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान हांव दीप्ती काकोडकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा राजकीय सामाजीक आनी वेगवेगळ्या हाचेर घडपी घडामोडीचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। तर सगळ्यांत पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत आयज म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशीत। भाजपाची आयज एक म्हत्वाची बसका जाली। हे बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केल्लो आसा। प्रमोद सावंताच्या कोतान गोंयान खंय अर्बन नॅक्सलायट एक्टीव आसात आनी जे ST SC समाजाचे लोक आसात तांकां हे आपल्या जाळ्यान अडकवू शकतात। सो भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ST SC समाजाचे लोक आसात तांकां जवळ करचे अशे तरेचें आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लेलें आहात। नाजाल्यार हे अर्बन नॅक्सलायट खंय तांकां चुकीच्या मार्गाचेर घेवन वतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। जे ST SC समाजाचे लोक आहात एक तर भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मरण वचचे, नाजाल्यार तांकां भाजपाच्या कार्यांत आस्पावन घेवचे। जातीय समानता ही धरून वचपाक जाय अशे तरेचें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलेलें आसा। फुडल्या वर्सा लोकसभेची वेंचणूक आसा आनी लोकसभेचे वेंचणुके पयलीं हे जे जातीय समानतेचो नारो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लो आसा। दुसरी आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार वागातोर जो सनबर्न म्युजीक फेस्टिवल जाता तातूंत मोबायल चोरपाच्यो घडणुको खूब वाडलेल्यो आसा। आतां मेरेन 50 मोबायल चोरांनी फारायले, तातूंतले 30 मोबायल जे आसात ते अंजून पुलिशेन जप्त केलेले आसात। ह्या चोरेच्या प्रकारान 6 जाणांक अटक केल्ली आसा। अजुनय 20 फोन सोदपाचें काम चालू आसा आनी कितल्याशाच जाणांनी अंजून पुलिशेन दिवन हे विशीं कागाळ नोंद केलेली आसा। फाटल्या कांय वर्सांचो जो सनबर्नाचो इतिहास विचारात घेतलो जाल्यार चोरी आनी सनबर्न एक समीकरण जाल्लेलें आसा। स्पेशल चोर जे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान सनबर्ना खातीरच चोरपा खातीर गोंयांत येतात आनी ह्या वेळार अशे तरेच्यो घडणुको घडत आसात। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। नक्सलवाद्यांचो दहशता पासून सगळ्यांनी सावध रावचें अशें आवाहन जें आसा तें मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा। तशेंच डिसेंबर म्हयन्यान हरशीं वर्सभर चोरयो ह्यो जाताल्योच, पूण आतां शाळांनी देवळांनी तशेंच लोकांचे फोन आनी पाकिटां मारपाच्यो प्रकरणां जी आसात ती वाडपाक लागले। तर आतां आमी फुडें आज समिधा आमच्या न्यूज एंकरा कडेन। समिधा, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी। सध्या नातलाची सुटी भुरग्यांक पडिल्ल्यान आमी पळयतात की सद्याच्या पिळगेची जी भुरगीं आसा फकत फोन वा TV हाजेरूच आपलो चड वेळ घालयतात। म्हणूनच महिला पतंजली योग समिती आनी सर्वम संस्थान हांच्या वतीन 26 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर मेरेन दिवचले भुरग्यां खातीर खासा खेळा वर्ग आयोजीत केल्ले आनी ह्या खेळा वर्गांत त्या भुरग्यांक वेगवेगळे खेळ ताचे विशीं तांकां म्हायती दिली। तशेंच योग हो जिणेंत कितले म्हत्वाचो आसा हाचे विशीं तांकां म्हायती दिली। तशेंच TV आनी मोबायल हाच्या पासत पयस रावन आनीक कितें बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी ती शिकपाक शकतात, जशें की वाचन, तशेंच आनीक बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी ती आपणावपाक शकतात हाचे विशीं तांकां संबोधीत केलें आनी तांकां बेस बरें मार्गदर्शन केल्लें आसा। हातूंत सुमार 16 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। येस, थँक्यू समिधा। खरेंच मोबायल आनी इंटरनेटाच्या वापराक लागून भुरग्यांचे जे अभ्यासा वेले जे बाकीच्यो ज्यो खेळ ज्यो हेर गजाली आसा तांचे खंयसरल्यान ती पयस जावपाक लागले। सो अशे तरेचे वर्कशॉप घडोवन हाडप आनी खासा तेंच्या सुटयेच्या दिसांनी तांकां म्हणजे जाता तितले अशा एक्टिविटीजींनी तांचो आस्पाव आसूंक जाय। तर आतां आमी फुडें आमचे रिपोर्टर वर्षा कडेन। आयज दनपारां एक मोर्चा ऑफिस बेरर हांची मिटींग जाली। तांकां म्हणजे फुडल्या लोकसभेक कसो प्रचार करचो, मागीर कशे लोकां मेरेन आमचे सगळे म्हणजे BJPचे सगळे कशे पावोवचे अशी आयज BJPची मिटींग जाली आनी ते मोर्चा म्हणजे प्रचार करतात त्या लोकांक सगळे समजोवपाक जाले। तातूंत भितून एक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक उल्लेख केलो तो म्हटल्यार हाचे पयलीं 2014तल्यान
जेन्ना BJP हांगासर आयली तेन्नाच्यान हांगासर वेगवेगळे डेवलपमेंट जावपाक लागले आनी तेणी एक मुद्दो मांडलो तो म्हटल्यार पयलीं जुवारी ब्रिज नाशिल्लो तेन्ना बसी वयताले तेन्ना लोकांक इतलो आनी CMान आपलो सुद्दां एक मुद्दो मांडलो तो म्हटल्यार आपूण सुद्दां जेन्ना बसीन वयतालो तेन्ना सुद्दां आपणाक म्हणजे कंडक्टर डेली बसीन वयताना डेली ₹1 उदकान उडयतालो जाल्यार CMान सांगलें की आपूण ताका विचारलें की बाबा तो ₹1 तूं भितून कित्याक उडयता जाल्यार तो ₹1 उडोवपाचें कारण म्हटल्यार ही बस बरें म्हणजे सुशेगादान एकदां तो पूल पार करचो आनी आमची बस आसा ती ते सायडीन पावची म्हणून हो ₹1 सकयल आमी उदकान उडयताले असो CMान एक मुद्दो मांडलो आनी गोंयान हे जेन्ना मोदी सरकार आयला तेन्नाच्यान भरपूर अशे डेवलपमेंट जावपाक लागले ते सुद्दां सांगले ताजे उपरांत दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार आतांच आमचो काँग्रेसचो MLA कार्लोस हाणें एक पत्रकार परिशद घेवन ताणें जे गोंयान फाटले 2 दीस जाले सनबर्न चलता ताचेर उलोवप केलें ते म्हटल्यार लॉ जे आसा ते पाळपाक जाय आनी जरी इव्हेंट करता जाल्यार तेका लॉ हो प्रत्येकाक लागता जाल्यार सनबर्न हो 10 मेरेनूच आसा आनी 10 उपरांत समज जर थंयसर म्युजीक चल्ली जाल्यार ताचेर कारवाई ही जावपाकूच जाय आनी समज जर आयज लास्ट डे आसा आनी ताचेर कारवाई जाली जाल्यार तांचे जे इक्विपमेंट्स आसात ते सुद्दां सील करपाक जाय अशें तेणें थंयसर म्हटलेलें आसा आनी दुसरें म्हटल्यार आतांच एक न्यू नायट क्लब सुरू जाला आनी थळाव्या लोकांनी ताचे कडेन कंप्लेंट केली की अशे अशे लोक येवन तांकां म्हणजे भडकयतात तांकां कितें कितें सांगतात की आमी जायते रातचे मेरेन म्युजीक चालू दवरतले जाल्यार अशें करपाक जायना अशें केलें जाल्यार हाचेर कारवाई जावपाक जाय आनी खंय तरी भायले लोक येवन गोंय आमचे विकते घेवपाक शकना हें सुद्दां तेणें सांगलें जाल्यार सविस्तर बातमी तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक शकता. सगळे पक्ष सध्या लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर तयारी करपाक सक्रीय जाल्ले आसात तशेंच जशें वर्षान सांगलें की बेकायदेशीर ज्यो पळय घडणुको आसात त्यो बंद जावपाक जाय तांचेर कारवाय जावपाक जाय. तर आतां आमी फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. आमी पळयतात की खुबशे दीस जाले आधार कार्ड गॅस कनेक्शनाक लिंकेज करप सक्तीचें आशिल्ल्याच्यो अश्यो वावडी आमकां पातळिल्ल्यो दिसताल्यो ताच्या खातीर लोकां मदीं खुबशे कन्फ्युजन जाल्लें आमकांय बीन म्हणजे म्हाकाय फोन येयलो विचारपाक की खरेंच बाबा कनेक्शन लिंक करपाचें काय ना तें पण हालींच गोवा कॅनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो डावट क्लियर केल्लो आसा की खंयच्याच गिरायकाक आधार कार्डाक LPG गॅस कनेक्शन जोडपाची सक्ती नाशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा आनी कोण जबरदस्ती करूं शकना. तशेंच आधार कार्ड लिंकेज सक्तीचें करपा संबंदी खंयच्याच सरकारी प्राधिकरणाची अधिसुचोवणी नाशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. गॅस जोडणी आनी आधार कार्ड लिंकिंगाक सक्तीचे म्हूण प्रचार करपाचो यत्न केल्यार गिरायक संरक्षण कायदो 2019 खाला कारवाय करतले अशी शिटकावणी गोवा कॅनान राज्यांतल्या भारत गॅस HP गॅस आनी इंडियन गॅसाक दिल्ली आसा. थँक्यू व्हेरी मच संजनान खूप महत्त्वाची अपडेट आमकां दिल्या. तर आता आमी फुडें या आमचे सब एडिटर रश्मी कडेन. रश्मी आयची महत्त्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. येस आयज CMान एक म्हत्वाचें विधान केलां. सदींच दक्षिण गोंयचे वेन एवर इट कम्स टू लायक विधानसभेचो उमेदवार आसूं ना जाल्यार लोकसभेचो थंयसर जिखतलो काय ना आनी मिशन जे सालसेट म्हणून पयलीं BJP राबयतालो ते तितले सक्सेसफूल एक एकदां जाला एक एकदां जावंक ना. सो सदींच हो चर्चेचो विशय. पण आयज भाजपाची कार्यकर्त्यांची मोर्चा जे भाजप मोर्चा तेंच्या कार्यकर्त्यांक आयज CMान संबोधीत केले आनी थंय एक म्हत्वाचें विधान केलां की 2014 आमी म्हणजे लोकसभा इलेक्शन BJP 7,000 एक्स्ट्रा वोटांनी जिखलेले. सो ह्या फावट 60,000 60 लास्ट टायम 7 आता 60 म्हणजे 60,000 परस चड मतांनी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. आता लोकसभा लागींच पावल्ली आसा सो बद्द हेचे आता आमकां लोकसभेच्या वेंचणुके उपरांतूच कळटलो रिजल्ट कितें आसा तो. बट पक्षान कामाक लागचे पक्षान तळागाळान वचचे पक्षान जात कात धर्म हे सगळे विसरून काम करचे सुविधा तुमी कितें चालीक लायल्या त्यो लोकां मेरेन पावोवचे आनी मतदारांक तुमी ह्या वेंचणुकेत भाजपाक कित्याक मत मारप हें सांगपाचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ही एक बातमी तुमकां आयच्या आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली आनी ही बातमी राजकीय नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाची दिसती. सेकेंड आसा ती द्रोण. मोपा एअरपोर्ट आमी सदीं खुबश्यो घडणुको आयकल्या मोपा एअरपोर्ट असो आसा तसो आसा पण मोपा एअरपोर्टार जावं खंयच्या एअरपोर्टार एक सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसता. एज पर सिवील एविएशन मिनिस्ट्री एंड रुल्स एंड रेग्युलेशन्स थंयसर ड्रोन अलावड ना.
पण सध्या मोपा आयज एकट्या म्हणजे अनवळखी मनशान ड्रोन चलयलो आनी आपली हुशारपणा म्हणजे अकलेचे तारे थंय दाखयले आनी सो तेका अटॅक म्हणजे अरेस्ट केल्लो आसा आनी सेक्युरिटी थ्रेटच्या बाबतींत ही खूब बाब गंभीर आसा अशें ह्या वेळार कळोन येयला. सो एका वटेन आमी जेन्ना गोवा सुशिक्षीत म्हणटात तेन्ना असले कांय अति हुशार मनशाचे टेक्नॉलॉजीचो गैरवापर कसो करतात आनी थ्रेट कशे म्हणजे पर्यटन हंगामान तयार करतात हें आमकां आयज फाल्यां वर्सां सोंपता आनी आयज 30 तारखेक दिसून येयला. सो ह्यो दोनूय घडणुक्यो तुमकां आयज ह्यो दोनूय न्यूज आमच्या 7च्या बुलेटिनान. येस, थँक्यू. आनीक महत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज वंदे भारत मंगळूर टू गोवा ह्या वंदे भारतीचें उक्तावण जें आसा तें अयोध्ये साकून आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें आसा. तशेंच ताणें एक आवाहन केलां की 22 जानेवारीक राम मंदीर हाची प्राण प्रतिश्ठा जावन हें जावपाचें आसा. सो ह्या दिसा खातीर लोकांनी जे भक्तगण वचपाक इत्सूक आसा तांणी शक्यतो टाळचें, कारण थंय इतली गर्दी जावं येता मागीर चेंगराचेंगरी म्हणजे हे जे विशय आसात ते टाळचे खातीर तांणी हें आवाहन केल्लें आसा. तर फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्याची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची जी बातमी आसा की बोरये वाठारान फातोडेचेर बिबटो चलताना दोगा जाणांनी व्हिडिओ ताजो व्हायरल केल्लो आसा. तशेंच ही अशीच घडणुक्यो फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं धारबांदो वाठारान ब्लॅक पॅन्थर ह्या बिबटो तांकां दिसतालो आनी ते कॅमेरान ते कैद जाले. तशेंच आयची जी घडणूक आहा ती बिबटो बोरये चलतालो सकाळी फुडें फातोडे अशें आमकां व्हिडिओन दिसलेले. तसो तो तेजेर न्हू लोकांनी कमेंट मारला कितें की तो वॉक करतालो, मॉर्निंग वॉक करता अशें कमेंट मारला. पूण हेजी की एक गजाल आहा की तितून लोकांच्या मनान भंय बी पातळ्ळा की हेजो जो बिबटो असो जाय तितून फूल वाठारांचो भंय पातळ्ळा. सो तांच्यांनी मागणी बीन केला की सरकारान हेजेर कितें तरी रान खात्यान करचें म्हणून. ही एक. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे शापोराचे बेकायदेशीर बांदकामां आहा पळय ती थळाव्या लोकांनी ओपोज केला की थळाव्यांचें अशें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी जें काम सुरू केलां की ते थळाव्या पळय तांकां सपोर्टान तांकां कितें सायन आसतना तेंच्यांनी काम सुरू केलां. सो ती आतां कंप्लेंट जाल्ली आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो आहा त्यो तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस, ब्लॅक पॅन्थर तशेंच लेपर्ड हांचो दहशत जो आसा तो वाडपाक लागला. कारण हाचें एक सादारण कारण म्हळ्यार आमी तांची रानां काबीज केल्यात. सो सहजपणान ते आमच्या जीं घरां आसात किंवा तांकां जे पळय सावज मारपाचें आसा ते येवपाक म्हणजे तांची प्रमाणान वाड जाल्ली आसा. तो अशाच म्हत्वाच्या खबरां खातीर आमचे गोमंतक टुडे 7 PM बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळयात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. त्या वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.